हांगा हो जो रस्तो आसा पळय सगळो खड्डेमय जाल्लो आसा। तशेंच सकयल जो हरिजनवाड्याचो जो देवतेचो जो रोड आहा पळय तो रोड सामको गेल्लो आसा। पालये पंचायत क्षेत्र वॉर्ड नंबर 2 हो रोड पडटा आणि मेन रोड आसा। आणि आता हे न्यू इयराचे दीस आसा आणि तुम्ही पळोवंक शकता ही रहदारी कशी आसा ती। आणि वारंवार हा ॲक्सिडंट जावपाचो संभव आसा। आणि तेतून करून हे जे लायटीचे पोल आसा पळय ते अजून ते काडपाचे तेंच्यांनी हे करूंक ना। आता केबल तेंच्यांनी कित्याक बंद केलो कितें केलें ते आमकां खबर ना, पण जे पोल आसा पळय ते रस्त्यारच आसा। स्वयंपूर्ण भारत म्हणता हे सरकार, तर हे अशा ह्या सरकारान ह्या मेन रोडाची आयज हो रस्तो आरंबोल ते महाराष्ट्राक आमच्या किरणपाणी ब्रिजाक जाल्लो आसा की आयज तुम्ही हो 2-2.5 वर्सां जाली ह्या रस्त्याची हालत ही अशी आयज कांयच करिना ह्या रस्त्याचेर। त्यामुळे बेगीन ह्या रस्त्याचे कितें ते करपाचे, नाजाल्यार फाल्यां इथे कितें वायट परिणाम ह्या रस्त्याचेर जावंक शकता। कोणाचे ॲक्सिडंट जावन डेथ पासून जावंक शकता, इतले ही गंभीर परिस्थिती ह्या रस्त्याची आसा। हो पालयांतसून मेन रस्तो आसा। ह्या रस्त्याची दशा बघा तुम्ही, गावात हुंचे पडल्या, देवते बघताला कितकेशे हुंचे पडलेले आहा। आज 4थी पर्यंत मी हांकां ह्या करीला जागेला 4थी कामां ह्याच्या फुडल्या ह्याच्या वलताचे डायरेक्ट जावन तरी पडले, थोड्यांचे पांय घसरले आणि काय केले जाल्यार गव्हर्नमेंटाक हेची जाग येना। हेचेर गव्हर्नमेंटान काय तो उपाय करपाक ताबडतोब ओव्हरटेकिंग जाता तितकी बेगीन करपाक दवरल्या 4 व्हिलरी। आज लोकांक त्रास जाता ते वाटेवयल्यो गाडयो काडपाची।